नमस्कार. तुम्ही पयला आसतलें प्रुडंटान 2 दीस पयलीं जी फोंडेचे रस्त्याची कितें हालत आहा ती दोळ्या मुखार हाडलेली, लोकां मुखार दाखोवन दिल्ले. कारण लोकांक हे जे हॉटमिक्स करतकूर पयलोच जो पावस पडलो आनी तेच्या पावसान हो हॉटमिक्स सगळो व्हांवून गेलो, वॉशआवट जावन गेलो आनी फक्त उरली ती खडी. आनी ह्या खडयाक लागून जो पोल्युशन जातालें तितून लोक सामके त्रासीक जाल्ले. आमी पयला जाल्यार बस स्टँडार, मागीर शांतीनगर, KTC बस स्टँड, अप्पर बाजार ह्या जाग्यांनी सगळे रस्ते गेल्ले. आनी आयज खंय तरी पळयतात 2 दिसान आमी इम्पॅक्ट म्हणपाक शकता प्रुडंटाचो. कारण आमच्या फाटल्यान दिसता हे आतां जे खड्डे आहा हे पुरोवपाक आयच्यान सुरवात जाल्ली आसा. आमी चवकशी केली की तोच कॉन्ट्रॅक्टर जेणे हे रस्ते हॉटमिक्सीक करपाक घेतलेले त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक परत एकदां सरकारान आदेश दिल्लो आसा की जे रस्ते गेल्या ते परत तेणें पॅचअप करचे किंवा ते रिपेर करचे म्हणून. आनी फाटल्यान तुमी पळयतात की जाता तितले बेगीन फास्ट हेंचें काम आतां रस्ते पुरोवपाचें जावं पॅचअप करपाचें, डांबरीकरण करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. म्हाका दिसता असोच स्टुडंटाचो इम्पॅक्ट पळोवन बाकीच्योय गजाली सरकारान जाग्यार घालपाची गरज आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.